देड दिसाचो गणपती शुक्रारा राती वर्साच्या वाटेर गेलो, पूण कांय फामिली देड दिसाच्या गणपतीचें शेनवारा सकाळीं विसर्जन करतात. मया देवूस भटवाड्यार फडके फामील तिसऱ्या दिसा गणेश विसर्जन करतात. देड दिसाचो गणपती पावोवपाच्या दिसा फडके फामील लोकांच्या घराघरांनी भटपण करता. स्वताच्या घरांतल्या गणपतीची उत्तर पुजा करून विसर्जन करता म्हळ्यार तांकां शेनवारा सकाळीं 6 ते 7 जाता. सचिन सुर्लकराचो रिपोर्ट. मया देऊस भटवाड्यार फडके फामील गांवांत भटपण करता. देड दिसाच्या गणपतीची उत्तर पुजा करपाक शुक्रारा रातभर ते बिझी. तांच्या घरातल्या गणपतीची उत्तर पुजा शेनवारा सकाळी जाता आणि उपरांत विसर्जन. देड दिसाच्या गणपतीचे तिसरे दिसा विसर्जन जाता हे चित्र तुमकां सगळीकडेन पळोवंक मेळचें ना. मात फाटल्या 150 वर्सां सावन फडके फामिलीची ही परंपरा चल्ल्या. काका कितली वर्सां जाली सकाळची तुम्ही पाळटा अशे अंदाज एक? जवळजवळ कमीत कमी 150 वर्सां जाली आणि हो पारंपरीक आमचे दोनूच असे गणपती की जे आम्ही सकाळी पाळतात. हेच्या फाटलें कारण कितें तर खुबश्या वर्सां पयलीं पासून आमचे जे घराणे आसा ते भटपण करपाक बिजी आसता. रातचे अपरात्री पावपाचें ना म्हणून आमी उत्तर पुजा करप आणि सकाळी मागीर पावप अशी ती प्रथा पडली. सकाळी पाळटा आणि उत्तर पुजा बीन केन्ना सकाळचीच करता काय? ना, उत्तर पुजा रातची करता आणि मागीर आमी सकाळी पाळटा. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लकार. मिरामार दर्यांत बंद पडिल्ल्या नुस्त्याच्या ट्रॉलरांतल्यान 10 कामगारांक लायफगार्डांनी साल्वार केले. मालवण्या सावन गोंयांत नुस्तें घेवपी सी हंटर नांवाचो ट्रॉलर शेनवारा फांतोडेर मिरामार दर्यांत बंद पडलो. डिझेलांत खंय उदक गेल्ल्यान फांतोडेर 6 वरांचेर इंजीन बंद पडलें. मिरामार ड्युटेर आशिल्ल्या लायफगार्डांक ट्रॉलर दिसताच तांणी दर्यांत वचून 10 कामगारांक दर्यादेगेर हाडले. ट्रॉलरांत सुमार 4 टन नुस्तें आसा. बोट दर्या आयल्या उपरांत बोट काडटले म्हूण कामगारांनी सांगलें. शेनवारा फांतोडेर मालवण सावन मिरामार येवपी नुस्त्याचो ट्रॉलर बंद पडलो. मिरामारच्या लायफगार्डांक ट्रॉलर दिसताच तांणी बेगोबेग बोटीत अडकल्ल्या 10 कामगारांक साल्वार केले. बोट येवन लागलेले हांगा नायटीचो ब्रो एक आसता हांगा टावरा. तेणी मागीर कॉल केले कॅप्टनाक. कॅप्टन म्हटल्यार हांव कॉल केले आनी हांव पयस आसलो. आमच्या तो एक लायफगार्ड 2 मॉर्निंग येता. तांकां कॉल केला मातशें बेगीन येया म्हणून. आनी एक ऑपरेटर आसता आमचो जेस्की ऑपरेटर. ताकाय मातसो बेगीन आपयलो की ऑपरेटर मेन जाय न्हू जेस्की घालपाक. मागीर ते येयले बघता जाल्यार बोट फसले आनी तेतून 10 लोक आसले. 10 लोक आनी ती बोट हांव बरीच पयस आसली. जेस्की घातली मागीर ते 10 लोकांक रेस्क्यू केले आमच्या लायफगार्डान तिगांयनी मेळोन. मागीर आमी येयले मागीर 10 जाणां रेस्क्यू केले आनी आतां ते ओके आनी बोट अजून थंयच आहा. डिझेलांत उदक गेल्ल्यान ट्रॉलर बंद पडलो म्हूण कामगार सांगतात. इंजन बंद हुआ कितने बजे बंद हुआ? 6 बजे. 6 बजे सुबह 6 बजे. तुम टोटल कितने आदमी थे? 10 है. हाँ, इंजन बंद हो गया. उधर से आ रहे थे तो मछली था उसमें आ रहे थे, हठात बंद हो गया. यहाँ पर बंद हो गया, पानी भर गया बोट में, अचानक डूब गया. फिर ये मिशन गया, फिर अपने को निकाला एक आदमी का. लेकिन सामान उसमें बहुत सारा रह गया बोट में. 3-4 दिन के 4 दिन के 5 दिन के मछली मारे हुए हैं, तो मछली पड़े हैं उसमें. ट्रॉलरात सुमार 4 टन नुस्तें आसा. ट्रॉलराचो धनी आयल्या उपरांत ट्रॉलर दर्यादेगेर हाडटले म्हूण कामगार सांगतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. केप्यां पुलीस स्टेशनाचें कांयच धड ना. पुलीस स्टेशनाच्या बिल्डिंगेची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्या. गोंय मुक्ती सावन केपेंचें पुलीस स्टेशन त्याच बिल्डिंगेन आसा. जुनात पुलीस स्टेशनाच्या दादल्यांच्या लोकपाचे पागेर कोसळ्ळें. उरिल्लें बांदकामूय केन्ना कोसळत सांगूं नजो. नव्या बिल्डिंगेचें काम 4-5 म्हयन्यांत सुरू जातलें म्हूण खंय PWD सांगता. तो मेरेन पुलिसांक देवान राखपाचें. पुर्तुगेज काळान ह्या सुवातेचेर कडाय म्हळ्यार सब जेल आशिल्ली. गोंय मुक्ती उपरांत थंय पुलीस स्टेशन केलें. तेन्ना सावन बिल्डिंगेचें जाय तशें काम जाल्लें ना. हालींच जुनात घोग्यांनी पावसाच्या नेटार मेल लॉकअपाचे पागेर कोसळ्ळे. पुलीस स्टेशनांत रावंकूच सध्या स्टाफ भिता. थंयचो PI कितें उलयता पळयात. Station is housed in a government building having historical importance. During Portuguese regime, this premises was known as Kade, means sub-jail. Most of the freedom fighters from Kepen Taluka who were engaged in freeing Goa from the foreign yoke were imprisoned in this sub-jails. Since Goa liberation 1961, functioning of KPPS is in this police station premises. The entire complex is having 6 old structure. Recently in the month of June 2015, one male lockup, flooring of the male lockup was collapsed due to heavy rainfall. पुलीस स्टेशनाक नवी बिल्डिंग दिवची म्हूण केपेच्या पुलीस अधिकाऱ्यान वेल्या अधिकाऱ्यांक कितल्याशाच फावट बरोवन जाले. नव्या बिल्डिंगेचें काम खंय 4-5 म्हयन्यांत सुरू जातलें म्हूण PWD सांगता. Since the structure is very old,
it has to be rebuilt. New constructions of government building is going to be start very soon. We have done a lot paperwork in this respect. Information given by the junior engineer of PWD buildings, the work of the new building is going to be commenced after 4 to 5 months approximately. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. घेऊया एक विराम.